गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग. कशी असतात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी असतात, एकदम मस्त घट्ट अशी सारखी. सो खूप दिसान अशी जाला की पावस ना अशें म्हणून. काल सुद्दां पावस आशिल्लो सकाळ फुडें, मागीर दीस भर नाशिल्लो. आनी आयज असो पावस ना, राती मातसो पडलो पावस, बट असो सकाळच्यान उठ्ठा तेन्नाच्यान आमी बरें अशें वतूच आसा रखरखीत अशें. हें पळयात हांगासर फाटल्या दिसांनी पावस पावस म्हणून मार्केटांक वचनाशिल्लें आनी आतां वत म्हणून वचपाक जीव वयर सकयल जाता. बट आयज फायनली मार्केटांक वचपाक भायर सरलां. तुमकां तर खबर आसा, पयर संडेक सुद्दां आमी मार्केटाक वचूना. संडे मार्केटाक 2 वीक जाले, म्हळ्यार 2 संडे जाले आमी संडे मार्केट जें आसा पळय वचूच ना. बागायदारांतल्यान भाजी हाडली अशें करून मागीर हो काणकोण वयतना हाडटा तशेंच करता. पावसाक लागून बेजार येता वचपाक. गेलें म्हणून कांय न्ही, वयतना भिजता तें सोडूच, मागीर थंय तें सगळें चिपचीप आनी हें, आनी भाजी बी सगळी तेंगे तशीच पिड्यार जाल्ली. म्हळ्यार कोथमीर जावं जी पालेभाजी येता पळय ती पावसान पिड्यार जाता न्ही, सो ताका लागून वचत ना. अशेंच भायल्यानच कितें घेवन येता भाजी बीन. तर आयज भाजी हाडपाक वचना, आयज वता आमी नुस्त्या मार्केटान नुस्तें पळोवपाक. आयज आसा मंगळार आनी जस्ट न्ही सकाळची आतां 9:45 जाता ते आसा, व्हडलो कांय टायम जालो ना. तर घरातली जी कितें कामां आसा, रुटीन कामां ती सगळी केली. न्हावन धुवन देवाची पुजा केली, ब्रेकफास्ट जालो, क्लिनींग जालें, सगळें जालें. आनी कशें शिके काडटा पळय, थंडीच्या आवलते केली. आनीक आतां वता नुस्त्या मार्केटान नुस्तें घेवपाक. एवरी टायम आमकां लेटूच जातालो, सो म्हटल्यार आयज मातशें बेगीन या अशें म्हणून. आतां कितें जाता, उठलें आनी सकाळ फुडें उठून गेलें न्ही जाल्यार कांय प्रॉब्लम जायना. सकाळ फुडें सगळीं घरातलीं कामां बी जी आसता पळय न्हू ती करपाक पडटा. झाडू मार, पूस, न्हावन धुवन देवाचें कर, हें तें सगळें. आनी ताका लागून लेट जाता. आनी मेन गोश्ट कितें खबर आसा, म्हाका जावं हेका, आमकां तुमी रातचे 2-3 सुमार सुद्दां खंय या म्हटलें न्हू, न्हाले बगर आमकां भायर सरपाक कळना. म्हाजी तरी पयलींसान संवय आनी ताकाय बीन तीच संवय आसा. न्हाले बगर आमकां खंयच वचपाक कळना. कसलेंय बरें कामाक चला, वायट कामाक चला, आमकां न्हावनूच वचपाक जाय. आतां म्हागेलें अशें बरे कपडे घालता न्ही, दुसरे आतां भायर सरता म्हणटा म्हाका न्हावपाकूच जाय. न्हावनासतना म्हाका कशेंच भायर सर जमत ना, सामकें अनकम्फर्टेबल जाता. सो आतां हें पळयात, नुस्तें हाडपाक सुद्दां आमी न्हावन धुवन सगळें करून वता. हय, आनी सकाळ फुडें देवा पुजा केली बगर तेगेले बी पांय भायर पडना. सो देवा पुजा बी सगळें करपाक जाय. कितलेंय सकाळीं आमी खंय गेलीं सुद्दां न्ही, सकाळीं 6 सुद्दां उठून जाल्यार आमकां न्हावन धुवन देवाची पुजा करपाकूच जाय. आतां देवा पुजा म्हणटगीर करता. देवा पुजा म्हणटगीर सांज कोयर शेण शितळ सगळं आयलो न्ही, सो तें सगळें करता म्हळ्यार आमकां टायम जाता मागीर. तर आतां वता नुस्तें हाडपाक. आयज पळोवया नुस्तें कितें अवेलेबल आहा. आयज खंय या रे, सदाशिव गडार का म्हाजाळी? सदाशिव गडार. म्हाजाळी न्ही एक्चुली नुस्तें बरें मेळटा, बट थंय जें कितें आसता पळय न्हू, थोडेशें आसता पण जें आसता पळय न्हू तें सगळें फ्रेश तेन्नाच येयल्लें आसता. इवन सदाशिव गडार बी तशेंच, बट कितें मातशें वरायटीज मेळटा. सो आयज म्हटलें सदाशिव गडार या अशें म्हणून. पळोवया नुस्तें कितें मेळटा तें. खूब दिसान नुस्त्या मार्केटांक वता. 1-2-3 फावटी हेणेंच हाडलें एकल्यानूच वचून, हांव वचून आशिल्लें. तर खूब दीस जाले न्हू, चल या म्हटलें आयज मार्केटान आनी तुमकांय बी दाखोवया अशें म्हणून. पळय पात्रांव, बायक घेवन या मरे. वत पळय कसलें तें, कितलें रखरखीत वत. हांवें स्कार्फ सुद्दां घेवन, हात पांय सगळें चडचरोन वचपा आहा, तोंड बीण सामकें. आपल्यान बरें ग्लासीस लायला. म्हाका तूं चलय जाल्यार दोळे उगते जायना मागीर. सो चलात या मार्केटाक वचून येवया. वास बरो येयलो भायर येतकीर उजवातीचो. खंयची उजवात रे त्यो? वास बरो येता तांकां. बागायतदार म्हणून उजवात मेळटा थंय. चलो करमला.
कोणाकडे असल्या पण मग सो फायनली पावली घरा. असले वत जाणा रखरखीत कशें घेवूं जायना, कितले कडक वताक दोळे सुद्दां ओपन करपाक जायना. वयता आसतना तर दोळे सामके अशें करून बंद करून गेल्ले हांव. जायत ना सारके दोळे ओपन करपाक. इतना तरी ओके मातशी संवय जाली म्हणटा त्या भशेन. कसले वत हें वत आनी घेवपा जाता आमकां म्हणून सगळेच प्रॉब्लम. पावस पडल्यार पावसा प्रॉब्लम, वत येयल्यार वताच प्रॉब्लम, वत ना जाल्यार दमटी म्हणून प्रॉब्लम. खूब आतां थंडी पडपाक लागली न्हू, थंडेचोय बी प्रॉब्लम जातलो. मागीर कितली थंडी पडटा, स्कीन फुट्टा, हे ते करून. हो म्हाका म्हणटा अशें म्हणलें नशी कितें वत अशें म्हणलें न्हू. तुमकां वताचोय बी प्रॉब्लम, पावसाचोय बी प्रॉब्लम, सगळोच प्रॉब्लम संवसारान करप तरी कितें काय म्हणटा म्हाका. सो आयली नुस्त्या मार्केटान वचून नुस्तें घेवन. आनी नुस्तें जें आसा पळय न्हू कांयच ना मार्केटान. तुमी पळयल्यात आसतलें नुस्तीकाराय बी चड ना आनी नुस्तेंय बी चड वरायटी अशें ना. बांगडे आसा, कल्ली आसा भरपूर म्हणटा ते, बांगडे कल्ली ताल्ले आसा आनी कांय ना अशें भरपूर म्हणटा तशें. आनी बाकीचे ते न्हंयचें नुस्तें आसा, शेवटे म्हणा, पालू म्हणा, ते सगळें नुस्तें आसा. करबट बीन अशें ना, धडयारे आसलेले, धडयारे आनी ते काट्याचे बांगडे जे आसता पळय न्हू, कितें म्हणटा तांकां, हारो बांगडो, ते बी अशें करून मिक्स सगळे ते धडयारे कांद्याचे हुमणाचे आनी ते बांगडे जे आसा पळय न्हू, बांगडुली बी मिक्स जाता तितून ते तेफळाचे हुमणाचे, ते दोनी मागीर म्हाका हें जायना करपाक, ऑड अशें जाता. सो ताका लागून ते बी घेवना हांवें. एक दोग जाणां कडेन लेपो आशिल्ल्यो, सो घेवया म्हटलेलें एका हांवें लेपो. म्हाजे पयलीं हेणेनी बांगडे घेतले. सो बांगडे घेतले म्हणटकीर मागीर 200 रुपयांक स करून बांगडे घेतले. स करून म्हटल्यार 200 रुपयांक स बांगडे घेतले. बरे आसा, मोठे बी बांगडे दाखयता तुमकां. मागीर हांवें एक म्हटलें हुमणाक लेपो घेवया का म्हणून. मागीर ते स बांगडे इतले कोण खातलो. आयज आनी फाल्यां 2 दीस खावपाचें. हांव कांय खायना नुस्त्याचें हुमण, नुस्तें बिस्तें म्हाका व्हडलें वचना. सो हो म्हणपाक लागलो आपूण एकलो कितलें म्हण सोंपयतलो 2 दीस. आनी मागीर दोनूय दिसा सेम अशें करून आयज नुस्त्याचें हुमण केलें, बांगड्याचें हुमण आनी बांगडे फ्राय केले. आयज वता, फाल्यां बी सेम दवरलें न्ही बांगड्याचें हुमण आनी बांगडे फ्राय, ताका चलना. सो ताका लागून हो म्हणपाक लागलो मागीर ना, आपल्याच्यान ते इतलें सगळें खावपाक जायना अशें म्हणून. सो मागीर म्हटलें आसूं, चल बांगडेच घेवया अशें म्हणून. आपल्या पयस आसून फक्त 200 रुपयांक स बांगडे घेवन येयल्या, भाजी हाडल्या आनी काटकणगां भरपूर आयल्या. काटकणगांचो एक वांटो घेतलो 100 रुपयांचो. पयर जेन्ना हांव सांवड्ड्या गेल्लें पळय न्हू, पयर म्हटल्यार फाटल्या दिसांनी, तेन्ना मावा वांगडा बागायतदारान गेलें पळय, थंयच्यान ही नॉर्मल जी कणगां येता पळय न्हू, गोड कणगां, स्वीट पोटेटो, ते हाडलेले हांवें एक पॅकेट, माक एक पॅकेट आनी म्हाका एक पॅकेट म्हणून. सो ते दिसांक खाल्लें हेणें. ताका ते खिचडी करून दिली, मुगाची खिचडी करता हांव, ती कणगां घालून, ती हाका खूब आवडटा. सो ती करून बी दिली न्ही, हो खाता. आनी मुगाची खिचडीची रेसिपी जी आसा पळय ती ऑलरेडी म्हाज्या चॅनलाचेर आसा. तुमकां जर कोणाक जाय न्हू तुमी पळोवया, म्हळ्यार पळोवपाक शकता वचून. सो ते बी केले न्हू, तो बरो खाता. आनी काटकणगां ताका उकडून दिवपा जाय जाल्यार आवडटा ताका. सो म्हणून चल एक वांटो घेवया म्हटल्यार एक वांटो घेतलो. आनी दुदयाची पानां मेळ्ळी आयज, सो ती दुदयाची पानां हाडल्या. दाखयता तुमकां नुस्तें कितें हाडलें तें. जस्ट 11:15 जाली, 1 वर बी लागूना आमकां. ऑलमोस्ट 40-45 मिनिट्सान आयली आमी. दाखयता तुमकां नुस्तें कितें हाडलां तें. हे पळयात बांगडे. सो हे बांगडे घेतले. बरे आसा बांगडे, मोठे अशे आनी फ्रेश आसा. ती जी निवळ करून दिल्या पळय ती बी म्हणटाली की बांगडे बरे आसा अशें म्हणून. आनी ही पळयात कणगां घेतल्या, काटकणगां 100 रुपयांक वांटो, बरी आसा. तर ही काटकणगां घेतली. आनी ही दुदयाची पानाची भाजी, कित्याक उलयता हांव आयज पळयात. सो ही दुदया पानां भाजी घेतल्या. तर आतां न्ही ही दुदया पानाची भाजी करता.
आनी बांगड्याचें हुमण आनी बांगडे फ्राय करता. सो कांयच प्रिपरेशन करूना. हरशीं हांव जेन्ना नुस्तें बी हाडपाक वता पळय न्हू तेन्ना सोय बी कांतून वतालें. आयज कांयच करूना, नाल्ल बसून फोडूना. सो तें सगळें करपाक जाय. कितले मोठे बांगडे पळयात. बांगडे पळयले, दाखयले हांवें. दाखयले तूं आतां येयला बांगडे दाखोवपाक. हय तर लायट बी पेटय आनी बांगडे दाखय मरे. आतां तशें कितें म्हण दाखोवप तें. आतां म्हणल्यार अशें काळखान कर. कट करता डबल काम. अशें नुस्तें बरें घातलें न्ही हुमणा. जाल्यार हुमणा मातसो टेस्ट बरें येता इतलेंच. सही बात. हे 2 फ्राय करपाचे, हे मागेलें आनी हे हुमणाचे. कितले गो बाबा. आनी हांगा कसली भाजी गो. दुदया पानाची. हां दुदयाच्या पानाची. दुदया पाना भाजी केली. तितून कितें दाळ घायला आनी कांदो, सोय आनी जालें पानां. इतलेंच. हां तेच ते वही आहे वो. आयज रांदपाक लेट जालो. मिक्सर बी कांय लावना अजून. आयज रांदपाक लेट जालें. इतलीच तुमचे खातीर अपडेट. मातशें एक जर 5-10 मिनटां वयर सकयल जाली न्ही रांदपाक जाल्यार अशेंच सगळीं कामां लेट जाता. म्हाज्या वांगडा अशेंच जाता. मातशें एक 5 मिनटां सुद्दां लेट जावपाचें ना. सो ही पळयात भाजी हांगासर. दुदयाच्या पानाची भाजी जी आसा पळय म्हाका आवडटा खूब अशी. आनी रॅरली मेळटाय बीन ती. सो आयज मार्केटान आशिल्ली, हांव घेवन आयलें येता आसतना. आनी तितून जर न्ही सय कांदो भरपूर असो घातलो न्ही कचकचीत जाल्यार बरें लागता. उदक मातशें सुद्दां घालून आशिल्लें, तेजेच भाजयेचें उदक सुटलां. धापून न्ही ही उबेरूच शिजोवन घेता. तुमकां बी कोणा आवडटा कमेंट करून सांगात. भाजी म्हाका जाल्यार खूब आवडटा दुदया पानां भाजी. नुस्तें हांगा दवरलां मीठ लावन. फ्राय करपाचें नुस्तें मॅरिनेट करपाचें उरलां. आनी हो गेलो भायर. मिक्सर लायला. पळोवया केन्ना जाता ती. 12 जावन गेली. 12-5 जालें. जातलें आनी एक वरभर जेवण. व्हडलेंशें कांय ना न्ही, तांदूळ बी घातल्या. हां पळय. व्लॉगिंग करतालो न्ही तूं. ओके एक काम करूया मरे. सो आनी ह्या वताक ते चल्ला. ह्या वताचेर 11 मार्केटां वचून येयली. आयज पावसाचें व्हडलें कांय ना दिसता. वयर बरें क्लीन आसा. कोणाक कितें घे. काल न्ही आमगे आडसर हाडलेलें. सो तेजी कातली काडलेली तशीच आहा कालच्यान. घे आयदन हाती घे. उदो दिल्ले हेज्या हाती. हो थंयच दवरला न्ही. हें कितें रे टी शर्ट बीन. रंबा जाता रंबा. सो भायर सो भितर रांदपाचें जें आसा पळय तें चालू आसा. मिक्सर गरम जाता परत. मिक्सरांक हें लायलां, मिरसांग लायलां ग्रायंड करपाक. आनीक हो भायर येयलो म्हणून हांव बी भायर येयलें. गरमी जाता इतली किचनान जाणा. पावस पडल्यार पावसाचो बेजार येता. वत पडल्यार गरमेक बेजार येता. आयज कसली गरमी जाता न्ही. सॉलिड गरमी जाता भायर. कितें राव हांव बी परत 2दा आयकता. किचना एसी बसवूया. बसत मरे. ते एसी खर्च करचे परस एक कोण मेड हाड काम करपा. ती एसी बसोवची परस ते एज अ मेड हाडलेलें आनी बरें न्ही. सगळीं कामां जातली किचना भायली सगळीं. बट एक मातशें फुडें टिकू जाय. मागीर किरकीर पळोवन गेली म्हणून. हें हांगा निवळ कर, तें थंय निवळ कर, हें अशें काड तें तशें काड म्हणून 2 दिसान गेली म्हणून. म्हाका लोकाल्या तिची कामां कोताकच येना. म्हाका हेगेलें काम परवडना. लोकाल्यांनी कोता येतलें. हेणें एक कितें काम केलें जाल्यार हांव तेचेर 2 एक्स्ट्रा कितें करता आनी तेका आयकोपा बी लायता मागीर. सो लोकाल्या तिची कामां कोता येना. आनी घरा कडेन काम आसता तरी कितें. इतलेशें तर काम आसता. रांदपाचें, जेवपाचें, घर निवळ करपाचें, आनी कितें काम आसता. आतां हें यूट्यूबाचें कितें काम आसता ती वेगळी खबर. बट घरान आनी कितें काम म्हणा. आनी कितें म्हण करतलें आमी बसून. सो घरचें तरी कामां जाता. फक्त इतलेंच की गरम जाता. किचनान रावपाक जायना रांदता त्या टायमार. इतलेंच आनी व्हडलेंशें कांय ना.
झाले एक वर 2 वरांची खबर मागीर आनी कांय ना. सो रांदता जालें म्हाजें ऑलमोस्ट सगळें जेवण अशें भाजी बी जाली. बाकीचें कितें उरलां तें करून घेता. रगडी मारता पळय म्हाका एक दी मरे बरें लागता. सान निव्वळ करून काडला. एक टेंडर कोकोनट आसलें तितून बीन घातली पळय अशी. उदक पण बरें आशिल्लें तेजें, गोड आशिल्लें आनी खूब आशिल्लें. एक्चुली जून जें आसता पळय ताका उदक चड आसना न्ही. मोटें आशिल्लें. कितें कितें इतलें मोटें कोळसो मोटें आशिल्लें खरें, लांबट आशिल्लें तें, मोटें नाशिल्लें. सो घातली इतली जून तितून. म्हाका न्ही आडसरां परस कातली आवडटा. ती बी पातळ आसता ती न्ही असली दाटेली जुनेली. हेका आवडना. हेका तें पातळ उदक आसता तें आवडटा. सो चलात तर वता भितर रांदून घेता उरलेलें. बाकीचें जेवण जें आसा पळय न्हू तें जालें म्हाजें हांगासर. आनी हें नुस्तें मेतो लावन दवरलेलो तवो बी तापलो, नुस्तें घालून घेता आतां. तर हेका न्ही हें नाका खंय रवो लावन नाका खंय, बेश्टें प्लेन फ्राय करपाक जाय. हें कांयच लावपाना, अशें तव्यार घालपाचें. हांवें म्हटलें केळी खोल्यार घालया म्हणून, जाल्यार बी नाका खंय. तेजो एक दिसा मूड बी लायक म्हणटा ते भशेन. म्हाका जायना, म्हाका तशें आवडना. म्हाका कितें म्हणटा तें बरें रवो बी लावन क्रिस्पी क्रंची अशें जाय. नुस्तें बी सारकें बरें क्रिस्पी जावपाक जाय, तशें आवडटा म्हाका. सो हें हांव म्हाका रवो लावन करता आनी ताका मागीर बेश्टें तशेंच घालता. अशें करून मेतो लावन जर नुस्तें तेल घालून घेता इल्लेशें. आवाज पळय कसले येतले ते. आनी आतां हें म्हाजें फेवरेट. सो बाकीचें जेवण जाल्लें हांव नुस्तें फ्राय करपाचें उरलां. सो तें सगळें करून घेता आनी जेवून घेता आमी. टायम जालो ऑलरेडी. आनी हेजी रेसिपी जी आसा पळय ती ऑलरेडी हांवें तुमकां दाखयल्या की हांव कशें करता तें. परत आनी शेअर करना. इफ सपोज तुमकां कोणाक जर मेळूना रेसिपी जावं परत जाय जाल्यार कमेंट करा. मुद्दाम जावन हांव अशें शेअर करना. तुमची रिक्वेस्ट आसा जाल्यारूच करता. सो ही बी घालून घेता. एक हातीन शूट आनी एक हातीन काम जायना, ताका लागून पयलीं घालून घेता ती. नुस्त्या परस न्ही म्हाका हें खूब आवडटा. म्हणटा जी आताची भाकरी करता पळय न्हू ती. नुस्त्याच्या म्हाका म्हागेली फेवरेट ती. बाकीचें रांदून जाल्लें आसा. टायम पळयता कितलो जालो तो. टायम पळोवच नाशिल्लो. जेवया मरे. कांयच जालें व्हडलो टायम जालो ना. 10 मिनटान 5 न्ही 10 मिनटान जातलें नुस्तें. खाना खाएंगे. आयज आसा न्ही तूं घरा कडेन, बेगीन जेवया. एक्चुली नुस्तें जाल्लें म्हाजें. नुस्तें न्ही जेवण जाल्लें म्हाजें. नुस्त्याक लागून टायम जालो. नुस्तें ओंपलां आनी बरो टायम मॅरिनेट कर म्हणून. ताका लागून बरो टायम दवरलो. आयज जी दुदयाची भाजी केल्या पळय न्हू ती दाखयता तुमकां. ही पळयात. बरी अशी म्हणल्यार उदक जर वचत सर शिजयली न्ही बरी जाता. हें सगळें पळयात मस्त अशी. आनी म्हाका न्ही अशी बरी सुकी सुकी जाली न्हू सुटसुटीत जाल्यार बरी दिसता भाजी बी. तें उदक बी आसलें न्हू ती पिचपिचीत आवडना म्हाका. आनी सय न्ही म्हाका कांदो सय खूब घालून आवडटा भाजयो बीन अशें करपाचें. हेका सय बी नाका. कांदो घातलेले प्रॉब्लम ना हेका, बट सय बटाट कित्याकच घातलो न्हू ताका बेजार येता. तर जालें म्हाजें. पळयात नुस्तें बी जालें हांगासर. नुस्तें रेडी दिता पळया आनी मागीर रिएक्शन पळया नुस्त्याक पळोवन. येदें नुस्तें घातलें. खाऊन पळोवं. हय इतलो मस्त लागता. विदाउट रवो केन्ना सामकें बेस्ट लागता. म्हाका विथ रवोच आवडटा. विदाउट रवो म्हाका केन्ना आवडना. विदाउट रवो पळय म्हागेले भाकरेक हात लावू नाका. आतां जेवपा बी जाय काय हेच खाता. वाडलां घेवन येता. गेले स्टार्ट. रेडी. आयज आमगेर शीत दिसता. शीत बांगड्याचें हुमण
आणि कसली भाजी दुधिया पाण्याची भाजी हे आमगेला एक जेवण सो घे हे तुगेलें ताट सांग तू जेवपाक स्टार्ट कर हांव मागेलें ताट रेडी करून घेवन येता ओके आणि तेजेच वांगडा आयचो व्हिडिओय बी हांगा सेंड करता सलाड ना सालाद आसा काकडी कट केल्या हाडटा सो चलात तर हेचेच वांगडा आयचो व्हिडिओय बी हांगा सेंड करता आणि मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज जे आसा ते अशेंच पळयत रावात व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका चॅनलाचेर जर नवे आसा जाल्यार चॅनल म्हाजो सबस्क्रायब बी करात चलात मेळया फाल्यां तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग बाय बाय रिमोट बी हातीतलो सकयल दवरलो बाय बाय आयज मस्त जेवण दाखयलें आयज उमेदीर बाय बाय म्हणटा तो